आयचे सुवार्थेंत पोळे म्हणलें उतर सुवार्थेची चावीच म्हणले परी आसा. जाकेव जेजू कोण म्हणून पोळेवंक कशें येतालो म्हणून सांगलां. तो मोठो जाल्ले निमती आनी लोकांचे केटी निमती जेजूक पोळेवंक ताचे वरवीं जालें ना. देखूनच जेजूक पोळेवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवन वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो. पोळेवंक आशिल्लो जाकेव पूण जालें विंगडच. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळेवन म्हळें, जाकेवा बेगीन सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावूंक जाय. जेजूस आपली दिश्ट वयर लावन जाकेवाक पळयता, मात्र न्हय ताच्या घरा सैरो जावन वेचाक आयतो जाता. आनी एकडच्यान हे सगळें पळेवनाचो लोक जेजून केल्लें पळेवन गुणगुणता. ते जाकेवा थंय पातक्याक पळयतात, पूण जेजू जाकेवा थंय आब्राहामाच्या पुताक देखता. घरा गेल्ले कडेन पळे सोम्या म्हणून जेजूक पळेवंक आपयता. आपणा थंय जाल्ली बदलावण, जिणेचें परिवर्तन, आपणे आपणा भितरच पळेवन सोदून काडलेलें उणेपण भरती करूंक ताचें कार्य योजन जाकेव जेजूक स्पश्ट करता. हे दोळ दिसनासली दुबळी जाकेवाक आज दिसतात. लुकाचे सुवार्थेचे सुरवेर सिमेओन प्रवादीन बाचावी देखलेले परी जाकेवान जेजू थंय बाचावी देखल्ली आमी पळयता. जेजू मात्र आपले मिसावूंच हेंच म्हणजे सांडून गेल्लें सोदचें आनी बाचाव करचें म्हणलें रुजू करता. आमी सोदच्याकी चड करून तो आमकां सोदता आनी आमचेर काकुळतीची दिश्ट घालता म्हणून धामून सांगची सुवार्ता एके दैवीक दिश्टीची काणी.